हालींच 25 वर्साच्या अनिशाक मरण आयलें. गोंय मेडिकलाच्या दोतोरांनी पोस्टमॉर्टमांत चलयेन जीव दिल्ल्यान मरण आयलां अशें पोस्टमॉर्टम अहवालांत बरयलां. मात चलयेच्या घरचीं म्हणटात ताका मारला अशें गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस म्हणटा. बुधवाराक गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसीन मेडिकलांत मोर्चा काडलो. जीएमसीचो डीन प्रदीप नायकाक घेरावो घातलो. तसोच अनिशाच्या सासऱ्याक कामावयल्यान निलंबीत करून कारवाय करची मागणी केल्या. तशेंच अनिशाचेर अन्याय जाला. ताच्या घोवान आनी सासू सासऱ्यान छळ केला. ताका मारला म्हूण पुलीस आनी हेरां कडेन कागाळ केल्या अशी माहिती महिला काँग्रेसीन दिल्या. तुम्ही ताका डिक्लेअर केलें डेथ म्हणून, पूण आमी हे पळय कंप्लेन्स केल्ल्यो आसा आगासाई पुलीस स्टेशनांत. वी हॅव गिवन सीसीज टू द डीन ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस, एसपीक दिल्ली आसा आमी नॉर्थ गोवा. आगासाई पुलीस स्टेशनार आमी पीआयक दिल्ली आसा, वुमन पुलीस स्टेशनात दिल्ली आसा. आयज सुमार 9 दीस जाल्यात, 9 days, and the body is lying here. They were pressurizing to take the body, and they were pressurizing to give the body only to the husband, but not the parents of the girl. वायट दिसता की हांगा खंय तरी खिचडी जावपाल्या भितरल्यान. हो घोव त्या चलयेचो, ती 25 वर्साची चली अनुषा जी भायर पडली, ही 25 वर्साची चली. We are directly telling that this is a dowry death. During the time of a marriage, the father-in-law, who is working as a staff of GMC, the father-in-law, I repeat, is working as a staff of GMC, and her husband is working for the RIB, police force आसा. हे दोगांनी त्या चलेच्या बापाय आनी आवय कडेन 7 लाख डिमांड केल्ले. त्या लोकांनी गरीब आसून देखून आपले थोडे एग्रीकल्चर लँड आशिल्ले ते विकून हांकां 7 लाख दिल्ले, कित्याक पुलीस मेळटा म्हूण गो, आनी सासूपाय गव्हर्मेंट जॉबार आसा म्हणून. फ्रॉम द टायम शी मॅरीड till date, जालें 1.5 वर्स, she was harassed, mentally tortured, physically assaulted by the mother-in-law, father-in-law and the husband, wherein she was been sent back to her parents' house, brought back, and then demanded more 5 lakhs. Now on the 8th night, the girl was harassed, beaten up by the mother-in-law and father-in-law, where the girl took the mobile and called up her cousin brother and told the cousin brother, आपले बापूल भावाक सांगलें तेणें की आपणाक खूब मारला, 5 लाख म्हजे कडेन डिमांड करपाक लागला, सासूपाय सोरो पिवपाक लागला, ऑमलेट हाड म्हणटा, घोव म्हाका मारपाक लागला, आनी आमी 5 लाख दिना जाल्यार तुमी म्हाका जिवंत मारतली म्हूण सांगला म्हणून, आनी म्हाका कांयच कळना कितें करपाचें म्हणून. द एटमॉस्फियर वॉज व्हेरी बॅड इन द हावस. 11:26 शी कॉल्स अप टू द ब्रदर एंड टेल सी आय डोंट थिंक आय एम गोना सर्वायव नाव, ही म्हाका मारपाची आसा. एंड दीस इज प्युअरली वी आर सेयिंग दॅट दीस इज अ डावरी डेथ. अनिशाचो सासरो गोंय मेडिकलान आनी घोव पुलिशेन कामाक आसा, ताचो तांणी गैरफायदो घेतला अशें प्रतिमा म्हणटा. गोवा मेडिकल कॉलेज ही आमची मेडिकल कॉलेज जावन आसा, गोंयाक एक नांव आसा. टुमॉरो दीस केसीस वील कम एंड गो एंड पीपल वील टेक द गर्ल्स ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड. आयज ताका हांवें सांगलां की इमिजिएटली तुवें सस्पेंड करपाक जाय म्हणून. हो जो मांव आसा ताका सस्पेंड कर आनी इन्क्वायरी चालू दवर, एंड टील द इन्क्वायरी गोज ऑन यू आर नॉट गोना टेक हिम बॅक फॉर द जॉब. सेकंडली आय टोल्ड even that the police, we are demanding that police also speak the letter वचून आतां इतले दीस जाल्या, 9 दीस ते चल्याचे मोडे हांगा आसा. पुलिसा कडेन डिमांड करता की ताजो जो घोव आसा तो तुमच्या पुलीस फोर्सांत आसा, तेकाय रोखडेच सस्पेंड करात आनी सासूमायक आनी घोवाक ताज्या तिगांयक न्ही अरेस्ट करात आनी इन्क्वायरी दवरात. until and unless the family will not, the parents will not take the body from the GMC. मेल्ले चलयेची कूड अजून गोंय मेडिकलान आसा. दोतोर पोस्टमॉर्टम अहवाल चलयेच्या आवय बापायक दिना अशें प्रतिमा म्हणटा. म्हाका दिसता खंय तरी शी शूड रेस्ट इन पीस, शी शूड गेट सम, हर सोल शूड रेस्ट इन पीस. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येयला तुका? आमी तांचे कडेन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मागले, ते आमकां सांगतना ते कॉन्फिडेन्शियल आसा. आमी सांगले सिन्स वी आर सेयिंग, we are telling that it's a dowry death, we would like to know the post-mortem reports. I have asked him, he is telling me I will give you the timings and details later, but post-mortems is a confidential, it goes to the police. So our demand is that we are not taking the dead body until and unless the post-mortem is handed over to the parents. They should also, they have full right to know what went wrong, because we are sure that it is not only strangulation. We are sure that there were the marks on the body, because the girl was continuously crying the whole evening till 11:26. She has told her brother that I'm beaten up, physically assaulted, mentally tortured. And but go to see the next day, 10 o'clock, the family gets a call, your daughter has suicided. If the daughter has suicided at 10, the husband was not sleeping in the bedroom the whole night. He didn't wake up in the morning. He is not seen. So this is all pre-planned, what is done. And somewhere
I feel having the background of police, the husband, and this guy, the father-in-law, having the background as a staff of the GMC, is taking advantage of it.